गोय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्स हाणें लग्न सुवाळे वेळार रातचे 10 वरां मेरेनूच म्युझिक वाजोवपाक मेळटलें अशें विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानाचेर सामाजीक कार्यकर्तो वॉरन आलेमावान खर टिका केल्या. हे नेम फक्त थळाव्यांकूच कित्याक लागू जातात? कांय दर्यादेग वाठारांत जाल्यार रातच्या वेळार चलपी पार्ट्यांनी व्हडा आवाजांत म्युझिक वाजयतात तांकां कशी मेकळीक आसा असो प्रश्न लेगीत वॉरन हाणें केल्लो आसा. गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान चेअरमॅनान एक मिस्टर लेविसन मार्टिन्सन एक स्टेटमेंट काढलो की बियॉन्ड 10 o'clock म्युझिक शुड बी स्टॉप्ड इन गोवा, एंटायर गोवा. That is the Noise Regulations Act. I want to clearly understand what exactly are the rules, or do these rules, a rule of course गोंयकारांकू apply जाता जाल्यार do these rules are only for Goans and the locals, and these rules do not apply to people from Delhi, Maharashtra, Haryana and the other states? Because eyes insar pasudita when a local the weddings are Kazarang, as Levinson clearly mentioned that weddings music has to be stopped by 10 p.m. If today we go to the north of Goa towards Asagaon, towards Sukur, towards Kalangut, Arpora, Vagator, Anjuna, Morjim, music is being played till sunset, sunrise. 6-7 देखून म्युझिक येताय आणि हिंगा आमच्या साश्टीन व आमच्या गोंयकारांक जेन्ना काजरां जाताय तेन्ना म्युझिक कित्या बोंडा? इज लेविन्सन पेड अ सेपरेट फी? लेविन्सन चेअरमॅनाक हांव डायरेक्ट विचारता, तुका सेपरेट टॅक्स दिवपा पडटा म्युझिक मुखार काडपाक? तू हुंयच अधिकारान आनी हुंयच रायटान तू मुटा की गोंयकारांनी काजरां 10 बंद जावपा जाय? तुका हे हरियाणाचे, दिल्लीचे आणि ते तेमगे सेपरेट टॅक्स मेळटा, तुका प्रायव्हेट टॅक्स मेळटा तुका?